Speaker sir, my question is whether there is any provision to upgrade Saligaon Health Center. The reply ayla. Presently, there is no proposal to upgrade. Speaker sir, Saligaon Health Center here asa, हे फर्स्ट फ्लोराचेर लोकेटेड आसा. आनी स्पीकर सर कोणूय जाणटे मनशां जावं कोण सीक आसलो जाल्यार फर्स्ट फ्लोराचेर चडून वचपाक हेका भरपूर त्रास जातात. हांव रिक्वेस्ट करता की हेजेर कितें तरी विचार करचो. सेकंड स्पीकर सर, PHC सब हेल्थ सेंटर जे आसा भितर फॅसिलिटीज कांय ना. भितर डॉक्टर्स बीन कमी आसा, लोकांक कांय भितर फॅसिलिटीज मेळना. आनी तेंचे जे कॉर्डिनेशन विथ लोकल बॉडी आसा, हे लोकल बॉडी कडेन जे कॉर्डिनेशन ना फॉर अवेरनेस कॅम्प्स, मेडिकल कॅम्प्स. सो हेका लागून हांव ऑनरेबल मिनिस्टर CM कडेन मागता की हेजेर कितें तरी करचें म्हणून. स्पीकर सर, तांची सालिगांवची PHC आसा ती फर्स्ट फ्लोराचेर आसा. तांची पंचायतीच्याच वयर वचून चडचें पडटा. हांवें पळयलां की लास्ट टेन्युअराकूच म्हाज्या हांवें ती इनॉग्रेशन केल्ली. त्या खातीर तेणी जी रिक्वेस्ट केला की तेणी एक नोट मूव करचो, म्हणजे रितसर प्रोसेस फायलूय रेडी जातली, सो दॅट दुसरी जर गव्हर्मेंटाची प्रिमायसीस जर खंयची आसत जाल्यार आयडेंटिफाय करची. कशें जालां स्पीकर सर, थंयसर लागीं गव्हर्मेंटाची लँड ना, तेणी दुसरी प्रिमायसीस गव्हर्मेंटची जर आसत जाल्यार टायम बींग आमी ग्रावंड फ्लोरार हाडप ही तेजी सामकी गरज आसा आनी ग्रावंड फ्लोराचेर हाडपाक जाय. हांवूय हेल्थ डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन दिता की ते ग्रावंड फ्लोराचेर सुरू करुया म्हणून. आनी जेणे करून ताका एक म्हणजे प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हटल्या उपरांत थंयसर कॅज्युअलिटी आसपाक जाय, कंटिन्युअसली मेडिकल ऑफिसर आसपाक जाय. आनी इन केस जर आमी थंयसर प्रोविजन 24/7 सर्विसीची ना, कारण थंयच्यान आमचें डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हें खूब लागीं आसा. इट इज ऑलमोस्ट म्हाका दिसता एक 10 किलोमिटराच्या रेंजीनूच डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आसा. बट ताका डे अवर्स म्हणजे सकाळीं 9 ते सांजचे 5:30 पर्यंत थंयसर ताका कॅज्युअलिटी एवेलेबल जाय आनी खास करून इम्युनायझेशनचेर फोकस केल्लो जाय. त्या खातीर ताका जे हे 5 रूम्स जे जाय ते अपग्रेड करून आमी एखादी ओल्ड बिल्डींग आसत सुद्दां जाल्यार अपग्रेड करून दिता. आनी विशेश करून प्रायमरी हेल्थ सेंटराचेर एक विजिटींग कमिटी आसता. म्हाका दिसता ती विजिटींग कमिटी अजून काडूंक ना. तूंय विजिटींग कमिटीची नांवां सजेस्ट कर, जेणे करून कॉर्डिनेट करपाक त्या विजिटींग कमिटीनूच बाकीचे अवेरनेस प्रोग्राम आनी बाकीचे सगळे प्रोग्राम हे आमदाराक बरोबर घेवन तेंच्यांनी करूं येता. म्हाका दिसता PHC सालिगांव वेवस्थीत रित्या अपग्रेड करप सरकाराक शक्य आसा. तांणी प्रपोजल सुरू करचो. सो हांव डायरेक्टर ऑफ आमच्या DHSाक इन्स्ट्रक्शन दिता.